हालींच हांव दुबय आनी मस्कट म्हजो तियात्र करून आयलां म्हणजे फूल ट्रुपाक घेवन 18 जाण आमी गेले. इवन द स्टेज मॅनेजर पासून तियात्राक पावले दुबय आनी मस्कट. दुबय भरपूर लोक जालो तियात्राक, मस्कटूय भरपूर लोक जालो. आनी उमेद आमकां कित्याक दर वर्साक हे आमचे गल्फांत आसलेले भाव भयणां आमचे आशेन रावतात की गोंयचो तियात्र केन्ना येतलो काय म्हणून. आनी जेन्ना आमी तियात्र कोत्तात गल्फाक आमकांय खोस भोगता करपाक, कारण 3 वरां आमी तांकां धादोस कोत्तात आनी ती येवन सांगतात गल्फान आमी खूब कश्ट काडटात. जेन्ना तुमचो तियात्र पावता तेन्ना आमकांय बरें दिसता 3 वरां केन्ना कशीं गेलीं तीच कळना म्हणून. तर म्हजें मागणें देवा लागीं आमचे गल्फाचे गोंयकार जितले आसात तांकां देवान बरी भलायकी सावत दिवची आनी जोडात भरपूर जोडात पूण परतून गांवघरा या. म्हजो नवो तियात्र आसलो ही काणी तूं सोंपय. आतां गोंयांत ऑलरेडी सुरू जालो, गोंयांत आतां चालू आसा. हो तियात्र लोकूच सोंपयता, ताका लागून ह्या तियात्राकूच नांव दिलां ही काणी तूं सोंपय. ह्या तियात्राचो निमणो पड्डो हांवें बरोवंक ना. लोक सांगता ते भाशेन ह्या तियात्राचें एंडींग जाता. आयज जर तर होय जालें फाल्यां ना जाता. तो लोकांचो मूड आनी लोक कसो एक्टींग कोत्ता ते भाशेन. म्हणजे हांवें चिंतले पावटी सगळे पावटी हांव तियात्र कोत्तां लोक बसता पळयता आनी वयता. हे पावटी म्हटलें कित्याक लोकांक म्हज्या तियात्रान घेवचो ना. तो निमण्या पड्डाक सगळो लोक म्हज्या तियात्रान भाग घेता, कारण तेवूय कलाकार म्हज्या प्रिंचेक प्रोडक्शनांतले.